काणी मेल्ल्या पेट्या भोवारी. बरयणार विन्सेंट आळवा. सादर करता रनिता पायस कारकळ, ओमान. कसाणे ड्रायव्हरान ब्रेक घाल्लो आवाज. सांगातास पेट्याची बॉब. बॉब ऐकून भायर येताना बसो मुखार समकतलें की तेंच जावं नातल्या बरी बॉब घाल्ल्या पेट्याच्या ताळ्यांत आवाज नातलो. पेटो तोंडांतल्यान, नाकांतल्यान, कानांतल्यान रगत ओंकून मेल्लो. कोणाचो पेटो रे? लिल्लीबायेन तिच्या कॉलेजीन शिक्षण नातवा लागीं विचारलें. तिचो पेटो तिच्या लागीं रावून तिच्या पांयांक ताचें आंग घश्टून खोरोस काडटलो. कोणाचो कोण ना. नातू रब्बून जाप दिली. व्हरोन दितो, आमी घरा या. लिल्लीबाय, रब्बू आनी पेटो टायगर संगी घरा गेली. टायगर इल्लो आवाज आयकल्यार गांव सोंडवतालो. कात आनी हाड मात्र आसून बारीक आसलो मेल्लो काट पेटो सांज जाताना सदांय मांसली खावन मोटे जाल्ल्या इंग्लीश पेट्या बरें दिसतालो. 4-5 रेडे मूस ताच्या भोंवारी भोंवताले. राती लिल्लीबायेक सुशेगाद न्हीद. घरा फाटल्यान मार्गार मेल्लो पेटो तिका स्वप्नांत येवंक ना. फांत्यार 5:30 वरार उठून सकाळींची मागणी म्हणून रान्नीक उजो पेटयतना लिल्लीबायेक कितेंगी मेल्लें वास येतालें. घरांत आसल्या माजराक 2 बोकूल घाल्ले आनी सोर्न खावन दाट मोटे जाल्ले येटूंक सुरू केलें. माजरांचो हांकार भायर भोंवन माणक्यांक, हुंदरांक, कोळिंद्रांक मारन हाडन घरा भितर घालतात. मेळाचे तांणी म्हज्या हातांत. तांचे पेंकाट म्हूण घालता गिना पळय. घरा भितर रातीन देसवाट करच्या हुंदरांक धरूंक हांकां मार आयल्या. करंट गेल्लो. लिल्लीबाय हातांत चिमणी घेवन रांदच्या कुडांत, जेवच्या कुडांत, मदल्या कुडांत, पडल्या कुडांत, मुडल्या कुडांत, मुल्यांनी मेल्ल्या हुंदराक माणक्याक सोदताली. माजरांक बरें मागून शिरापांची लदीन तिच्या दिशेंत आसली. सुर्यो उदेतना आनी सकाळींचें वारें वाळटना मेल्ल्या वस्तूच्या घाणीन घरा भितर रावंक जायनातलें. तिचो नातू रब्बू आनीकी न्हिदून घरा येतालो. उठ रे पुने केल्ल्या, इल्ले पळे रे, घरा भितर कितें मेलां म्हूण. घाणीन केल्ली च्या पिवंक जायना, ओंकोंक येता. व्हडली मांयचे उपाद्र सोसूंक जायनासतना मांद्रेंतलो उठल्या रब्बूचो हात गेलो सीदा नाक दामून धरूंक. न्हिदून घरा येताना नाक आनी तोंड दोनीय उक्तें धरून सुगंध द्रव्याचो परमळ घेवच्या परी उस्वास घेवन सोडतालो. व्हडली मांय कितें घाण येता. तेंच रे पुता, चिकी पळय रे, सगळें घर घाणीन भरलां. माय, काल घरा फाटल्यान मार्गार मेल्लो पेटो काण पुरलाय. कोणाचो पेटो रे तो? आमी कित्याक वाटेर वेची मार घरा म्हूण हाडिजे. तस्सो पेटो माय घाण येता. लिल्लीबाय एकच पावटी आंकांतून बोब घालीत घरा फाटल्यान धांवली. कितें पळोवचें. हाड आनी कात मात्र आसून शिरपुटोस आसलो पेटो आज आंगांत मांस भरून 4 पांय वयर करन युरोपी दुकरा बरें दिसतलो. काल ताच्या आंगातावन वाळिल्लें रगत रस्त्यार सुकून गेल्लें. काल सांजेर पेटाच्या आंगार भोंवताले 4-5 रेड्या मुसांचो संको आज हजारांक पावला. पेटो मेल्ल्या जाग्यार आज तेलसाण पाजारल्या. सेजार सोशाबियाब लिल्लीबायचो ताळो आयकून आयलो. कितें लिल्लीबाय नाकांत उलयताय, शेळ जाल्या गी. आतांचो हावस तसो, एक दीस हिंव, एक दीस दग. ह्या म्हाताऱ्याक नाक ना गाय. हांगा मेल्ल्या पेट्याचे घाणीन रावंक जायना. ओ सूख दुखुलयता. शाबियाबा, हांगा पेटो काल सकाळीं बसा पोंदा पडून मेला. आज घाणीन रावंक जायना. वय गी, खंय आसा? शाबियाबाच्या नाकाचे दोनी बुराक पुडीन भरून गेल्ले. नाका खंयचोय परमळ ताका येनातलो. राजू शेट्टीचो आलबेशी इंग्लीश पेटो गे.
भारी बरो असो जिवंत. कर्मा तो आलबेशी पेटोय न्ही डाबर मॅनी न्ही, तो कोणासो गी गांवचो पेटो. मार येवंकू ताका वचून वचून आमचेच घरच्या बागेर मेळ्ळें ही मरोंकू. इल्लें मुखार वचून लेत्तीच्या घरा बागल्यार पुणी मरतो आसलो मू. आतां थंयसर लिल्लीबायच्या आवाजाक नाक दामून धरन सबार जाण कुडसले. मानवे लाभ, वाड्याचो गुरकार, लिल्लीबायगेर दूद दवरूंक आयिल्लो, लिल्लीबायेक आनी जमलेल्यांक शर्माव दिवंक लागलो. कालस काडुल्लो जाल्यार हे रगले आसले की. कोणाच्या पेट्याक हांव काल्याक पुरतां. लिल्लीबाय फुटली. कोणी धर्माक पुरिनात. गुड्याच्या चेड्याक आपयलें, तो 50 रुपया विसारी लागलो. वेतागी ना तिशीन 50 रुपयांनी 1 किलो कुंगडा मांसपुणी हाडन खावंक आसा. त्या घाणयेन ती तिका मांसाचो उडास. जमले पुरा घरा गेले, पूण पेट्याची घाण मात्र सोडूनच गेले. लिल्लीबायच्या घरा हर एका वस्तून ती वास बरोवन गेलो. दोनपरां जेवंक बसल्या लिल्लीबायेक पेट्याचें दृश्य दोळ्या मुखार येवन ओंकोंक आयलें. ही संदिग्ध परिस्थितींत हांव कशें बचाव जावचें म्हणून तिका कळीत जावंक ना. केन्नाय गरजेक पावच्या फिगजेच्या विगाराक तिणें फोन केलें. फादर, घरा फाटल्यान मार्गार पेटो मरून घाणेन रावंक जायना फादर. ह्या खरगांतली बचाव जावंक एक वाट दाखोवन दिया फादर. समाधान गे लिल्लीबाये. आतांचे पेटे अशेंच घरा रावनात, मार्गारच भोंवचें. कोणाचो पेटो तो लिल्लीबाये? कोणाचो मेल्ल्या सोगी. ताका एक बांदून घालूंक जायना. लिल्ली, तुमचो पेटो हांगा आमच्या कुंगडांक रावंक सोडिना. कसले उपाद्र पेट्याचे. ताका एक बांदून घालूंक जायना गी. शेजारची कोशाबाई बोब घालता. लिल्लीबायेक आपणेय पेट्याक बांदून घालूंक ना म्हणलें समजलें. लिल्लीबाये, पाद्रा म्हणालो, तूं कित्याक पंचायताक आनी म्युनिसिपालिटीक खबर दिनाय? ते तुका कुमो करतले. जायत फादर, हांव तांकां फोन करतां. तुमकां मस्त देव बरें करूं फादर. लिल्लीबायेन पंचायताक फोन केलें. तिका कसलीय सहाय मेळ्ळी ना. म्युनिसिपालिटीक फोन केलें. नमस्कारा, हांव लिल्ली उलयतां. उलयताय म्हूण कळटा, पूण कोण लिल्ली उलयता म्हूण कळोंक ना. कितें गजाल? तो आपलो अधिकार चलयतालो. हांव लिल्ली सेव्हरीन बर्बोस. आमच्या घरा फाटल्यान एक पेटो बस्सा पोंदा पडून मेला आनी घाण येता. दया कर लिल्ली कुम्मो करतात गी. म्हाका कितें करचें म्हूण कळना. घरा भितर म्हाका रावंक जायना. पेटो मरून घाण येता गी. बरें जालें, मार्गार भोंवच्या पेट्याक ती सगत जायचें. हांव हांगा कश्टांत आनी तो तें कितें करचें म्हणून राजां उलयता. कोणाक पुटी धाडन तो पेटो काडची विलेवारी करयेत गी. जायना बये, आज येदोळूस वेळ जालो. फाल्यां आयतार. काम करूंक कोणी मेळनात. परवां सोमार जाता जाल्यार पळया. परवां पेट्याची हाडां आसल्यार पळय तूं. विरारायेन बोबाटली लिल्लीबाय फोन सकयल दवरन. इल्ले पयशे दिता म्हणले तर तो आज येता आसलो. पयशे कोणाचे? हाच्या बापायचे दिवचे. उतरांक लिल्लीबाय कडेन बरगल नातलो. आसलो पयशांक मात्र. रातीं लिल्लीबायक जेवंक जावंक ना. रातीक रांदूंक पुरसोत जायनासतना दोनपराची पेज सुहून करन इल्लो नीस नाक दामून धरन ताळ्याक वतून आमोरी तेर्स आपणायत लाग म्हणून न्हिदोंक गेली. तिच्या नातवान पेट्या विशीं फोन करन समजून घेतलें. त्यास देखून तो आज आपल्या बाप्पूगेर कुटुंबाचो संबंद उरोवच्या खातीर रावंक गेल्लो. न्हिदतना नाकाक एक वस्तूर कुडको बांदून मांद्रेर न्हीद येनासतना खूस परतीतली. राती मेल्ल्या पेट्याच्या घाणीन, जीव आसल्या पेट्याचे बोबेन तिका न्हीद पडली ना. फांत्यार तिच्या सदांच्या कामाक कश्टांनी उठली. एका वाटेन भूक आनी एका वाटेन मेल्लो पेटो तिका दोसतालो. सकाळींच्या उजवाडांत मेल्ल्या पेट्याक पळयतना त्या पेट्याची देसवाड जाल्ली. फुडल्या दिसा पुडपुडीत आसली ताची कूड आज कुसोन रातीं उरल्या जिवींनी फापसून ताची हाडां दिसतालीं. आयतार जाल्यान
त्या वाटेनं मिसाक वतली आनी एक कुशीन तोंड गुंडावन नाक दामून धन समकतली. लिल्लीबायक हें सर्व भोगून तकली गोळ येतली जाल्ल्यान आयताराचें मीस नातलें. तिसरो दीस येमकोणान तिणें कश्टांनी करसिलो. त्या राती न्हिदोंकू एक विशय तिका समाधान दितालो. सोमारा मेल्ल्या पेटाची विलेवारी करूंक मुन्सिपाल्टीचे येताले म्हणलो बरो वसो. सोमारा फांत्यार लिल्लीबायेक कुडीच्या अस्कतकाये वरवीं सदांच्या कामा खातीर मांद्रेतावन उठोवंक जावना. सकाळीं मानवेलाब सदांच्या परीन दूद व्हरूंक म्हणून येताना लिल्लीबाय आनी की मांद्रेर आसली. म्हाका कांय थांकाना मानवेला मा. 3 दीस जावन सारकी न्हीद आनी सारकें पोटाक नासतना जिवाक भलायकी ना. तो एक पेटो मार येवंक आमच्या घरा बागलार मरून 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार करून गेलो. भलायकी बरी नातल्यार ताळो बरो पिंताली लिल्लीबाय. वय मो मानवेला बा, आज तितली घाण येना जाल्यार ओडणी म्हाका उठोवंक तांकाना. इल्ले मुन्सिपाल्टीक फोन करशी गी. मुन्सिपाल्टीचे काल रातींच येवन तांचें काम करून गेल्यात लिल्लीबाये. वय गी कितें तांणी सोमारा येता म्हणलें. तांकां शाबासकी फावो, ते रातीं काम करतात न्ही गी. पेटो मेल्ल्या जाग्यार मार्गार तेलसान सुकून गेल्ली आनी थंय हांगा 4-5 झाडांचे कुडके पडले. लिल्लीबाय मात्र अस्कतकाये निमती 4-5 दीस मांद्रेर आसली.